नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। रांदपाचे गॅसाचे सबसिडीवेले सिलिंडर वर्साक 12। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो निर्णय फेब्रुवारी सावन लागू। आधार कार्डावेल्यान बँकेत सबसिडी घालपाची पद्धत सध्या बंद। तेजपाल अडकलो। तेजपालाची फामील धमकायता म्हणून पीडित चलयेची कागाळ पुलिसांनी मुंबई वचून केली नोंद। चौकशी अधिकाऱ्याकूय धमकायले म्हणून तेजपालाचेर आरोप। प्रादेशिक आराखड्याचे काम लोकसभा वेंचणुके उपरांत हातात घेवपाचो सरकाराचो विचार। सरकार करता नॅशनल गेम्स आनी 17 वर्सां सकयले फुटबॉल वर्ल्ड कपाची तयारी। रशियन टूर आनी ट्रॅव्हल्साचे बेकायदेशीर पॅम्पलेटाचेर नजर दवरूंक खासा समिती। पॉइंट टू पॉइंट रेट दिवचे। टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांची मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याबरोबर जाली बसका। आणि भारतांतली पहिली टॉवर रन सर्त शेनवारा सकाळी जातली पणजे। 5 बिल्डिंगेतली मेळून 840 सपनां चड देंव करपाचे सर्तकां मुखार आव्हान। खबर विस्तारान। सबसिडी वेले रांदपाचे गॅसाचे सिलिंडर आता वर्साक 12 मेळटले। केंद्रीय मंत्रिमंडळान हो निर्णय घेतलो। फेब्रुवारी सावन निर्णय लागू जातलो, म्हणजे म्हयन्याक 1 सिलिंडर मेळटलो। येता ते एप्रिला सावन वर्साक 12 सिलिंडर मेळटले। मात आधार कार्डावेल्यान गॅसाची सबसिडी बँकेत घालपाची पद्धत सरकारान सध्या बंद दवरल्या। तिचो फेरनियाळ घेवन ती परत सुरू करपाचेर निर्णय जातलो, अशें पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीन मिडियाक सांगले। Total annual subsidy burden at the rate of 785. Now it has come to, I think, 800 rupees. And according to this, it will come to about 80,000 crores. The Cabinet Committee on Political Affairs thought it appropriate that we take a decision to enhance from 9 to 12. Cabinet has taken a decision that a committee will have to go into the complaints, objections, raise the people with regard to implementation of the subsidy scheme. Then till such time, the entire Aadhaar linked or the bank linked scheme will have to be kept under hold. So that means to say that, people, now we are resorting back to the old system where, the subsidy will be deposited with the oil companies. They will directly pay the subsidy to the beneficiaries. कैबिनेट ने आज ये फैसला किया है कि जो 9 सब्सिडाइज सिलेंडर लोगों को दिए जा रहे थे, उपभोक्ताओं को दिए जा रहे थे, फरवरी के महीने में उनको 1 सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मार्च के महीने में 1 सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा। लैंगिक अत्याचाराचे केशींत तेजपाल आनीक आडकलो। जामिना खातीर वेले कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी करता म्हणल्यार पीडित चलयेन तेजपालाचे फामिली आड धमकायता म्हूण आनीक नव्यान कागाळ केल्या। क्रायम ब्रांचीचे टीमीन मुंबय वचून चलयेची कागाळ जबानी सयत रेकॉर्डाचेर घेतली। तेजपाल चौकशी अधिकाऱ्यांकूय धमकायता म्हूण क्रायम ब्रांचीची पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंतानूय पणजे पुलिसांकडेन कागाळ केल्या। तरुण तेजपाला आड आनीक 2 कागाळी आयिल्ल्यान ताचे त्रास वाडपाची शक्यताय आसा। तरुण तेजपालाच्या एका बरे मागप्यान आपणाक धमकी दिल्या अशी नवी कागाळ त्या पीडित चलयेन गोंय पुलिसां लागीं केल्या। आपणालो फोटो घालून कोणे तरी लोकांक ईमेल धाडल्या अशी कागाळ त्या पीडित चलयेन केल्या। क्रायम ब्रांचीच्या एका पंगडान मुंबय वचून त्या चलयेची कागाळ नोंद करून घेतल्या। तरुण तेजपालान आपणाक धमकी दिल्ल्याची कागाळ चौकशी अधिकारी पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंतान केल्ल्यान जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तेजपालाचो जामीन अर्ज भायर मारलो। आपणाचेर केल्ले सगळे आरोप फटीचे आसात अशें तेजपालान एका पत्रा वरवीं स्पश्ट केलें। तेजपालाच्या घरच्या लोकांनी हे पत्र मिडियाक दिलें। पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंतान तेजपाला आड केल्ली कागाळ पणजे पुलिसांनी
एनसी म्हूण नोंद केल्या. तरुण तेजपाला आड केल्ल्या ह्या 2 नव्या कागाळींक लागून तो आनीक अडकुपाक शकता अशें जाणकारांचें म्हणणें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयचे प्रादेशीक आराखड्याचें काम लोकसभा वेंचणुके उपरांत हातांत घेवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. लोकसभा वेंचणूक केन्ना ती पळोवन आराखड्याचें काम सुरू करतलो अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. लुसोफोनिया उपरांत आतां नॅशनल गेम्स आनी 17 वर्सां सकयले फुटबॉल वर्ल्ड कप गोंयांत हाडपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशेंय पर्रीकार म्हणटा. पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा दिसाचे कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो. लोकसभा वेंचणुके प्रमाण गोंयच्या प्रादेशीक आराखड्याच्या कामाचें वेळापत्रक थारतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. मुख्यमंत्र्याच्या उलोवण्या वेल्यान आराखड्याचें काम वेंचणुके पयलीं सुरू जातलें अशें सध्या तरी दिसना. नेशनल गेम्स एंड अंडर 17 फुटबॉल, ये 2 चीज़ें हम लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. और कितना ग्राउंड होएगा सर अभी नेक्स्ट उनका कुछ 20 अलग अलग इवेंट है, उसमें डबल द इवेंट्स है, प्लस संख्या ज़्यादा है. अभी इसमें 800,000 की संख्या थी, उसमें 4 से लेके 6,000 तक रहेगी प्लेयर्स की संख्या. लुझोफोनिया उपरांत आतां गोंय सरकाराचें लक्ष नॅशनल गेम्स आनी 17 वर्सां सकयल्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाचेर आसा. Because there is an election in between, so I don't want to have any schedule which will intrude into election, because I will not be able to take decision. इलेक्शन उपरांत हांव तुका तें सांगून ना, तें लक्षांत घेवन शेड्यूल मागीर तुका सांगता. बिरेस्तारा गोंयान हुतात्मा दीस पाळ्ळो. पणजे आझाद मैदानार जाल्ले सुवाळ्यान गोंयचे राज्यपाल भारतवीर वांचू, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेरांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक वेवसायीक विसव.